प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वर वोड 39 ते 56 पर्यंत। लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 39 to 56। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्या दिसांनी मारिया उठली आणि डोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नोकरान धडवडान गेली आणि जाकार्यासाच्या घरांत भितर सरून तिने एलिझाबेथीक नोमान केले। एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताड्यान उद्गारून तिणे म्हणलें, ओस्तोऱ्यामध्ये सुभागी तूं आणि सुभागी तुझे कुशीचे फळ आणि म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें। तर पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसतो बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आणि देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी। मारियेचें तुस्त गीत। मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या देवा तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा। आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली। हय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो। म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले ताणें। सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें। ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया। आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर धुतल्यांक दुस्पटायता। पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, हीण ओलक्यांक उंच उबारता। मुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा। अब्रामाक आनी ताचे सृश्टी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो। मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आणि मागीर आपल्या घरा परतली। प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेन्ना आज बरोबर गाब्रिएल मोरयेशी येयलो आनी तिका सांगलें की तूं आतां एक आवय जातली, एका बाळकाक तूं ह्या संवसारांत हाडटली, तूं गर्भेस्त जातली। आनी मोरयेन म्हणलें, हांव जावन आसा सुरेस्परची चाकोन, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे। जेजू तिच्या पिशव्यान आतां जेजून जल्म घेतलो, ती आतां गर्भेस्त जाली। आनी बाबडीनो जेन्ना ती गर्भेस्त जाली, आतां तिचे भितर कोण आसलो? जेजू आसलो। जेजू अजून जल्माक नासलो, पूण आतां देव तिचे भितर आसलो। म्हणटच ती आतां आपल्या बापूल भयणीक भेट दिवपाक वता। बाबडीनो आमकां ही सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची, कित्याक आमी खूब वस्तू ह्या पयलीं आयकल्या। जेन्ना आज बडवे गाब्रिएलान तिका सांगलेलें, मोरयेक सांगलेलें की तूं गर्भेस्त जातली, तिजो संबंद जुजेशी नासलो, अजून तिचें लग्न जावंक नासलें, पूण आज बडवे गाब्रिएलान सांगलें की तूं आतां गर्भेस्त जातली पवित्र आत्म्याच्या आदारान, मनशाच्या संबंदा वरवीं न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान। आनी तिजो भावार्थ वाडोवपाक तिका सांगलेलें, तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यार आतां गर्भेस्त जाल्या, ती 6 म्हयन्यार पिराय आसा। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना ही उतरां मोरी आयकता तिका आतां पडोवंक जाय की खरेपणी आज बडवे गाब्रिएलान सांगलां तें सत वा ना तें। तिका जाय पळोवपाक की खरेपणी एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या। भाव भयणीनो, त्या वेळार मोबायल फोन नासलो, टेलिफोन नासले, आनी ज्या जाग्यार एलिझाबेथ रावताली आनी नाझारेताक मोरी रावताली ती वाट एकदम लांब वाट आसली। गाडयो नासल्यो, ट्रेन नासल्यो, मोटारां नासलीं, दोंगराचेर चलोन सुमार 3-4 दिसांची वाट आसली। म्हणटच मोरयेक कसलीच खबर नासली की एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या म्हणून। पूण जेन्ना आज बडवे गाब्रिएल येता आनी तिका सांगता की तुजी बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यार पिरायेर आसा म्हणून, आतां मोरी उठ्ठा आनी थिंचर वेता कोणाच्या घरा? एलिझाबेथाच्या घरान। जेन्ना ती थिंचर वेता, सोबे माजार ती पळयता
की आता खरेपणी जे आज बोडवे गाब्रिएलान सांगला ते आता सोत म्हणून की खरेपणी एलिझाबेथ गोरबेस जाल्या ती 6 म्हयन्यार आहा आणि त्या वेळार बाबळीनो मोरी आता त्या वेळार पवित्र आत्म्यान बोललेली आसा आणि आयज 44 वडीन ती कितें म्हणटा ती म्हणटा म्हजो जीव सोरेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारणा खातीर म्हजो आत्मो मुरगोडटा भाव भयणीनो मोरयेन हें कित्याक म्हणलें मोरयेन हें कित्याक म्हणलें कित्याक भाव भयणीनो ती आतां जाणो आसली की तिजो पूत तिजें तारण करपाचो आसलो तिजो पूत जो ती आतां ह्या संवसारान हाडटली आसली तो फकत तिजो पूत नासलो तो देवाचो पूत आसलो तो देव आसलो देवान फकत आंकवार मोरयेचो कुसवो वापुरलो जेजूक ह्या संवसारान जेजू जावन आसा देव जेजूक माय ना जेजूक पांय ना जेजू जावन आसा देव पूण ह्या संवसारान येवपाक तो खालतो जाता आणि आंकवार मोरयेच्या कुसव्यान जल्म घेता एक मनीस जाता आणि भाव भयणीनो त्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो पवित्र आत्मो जेजू तिचे भितर आसलो मोरी म्हणटा म्हजो जीव सोरेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारणा खातीर म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हणटच भाव भयणीनो तिजो आत्मो कित्याक मुरगोडटालो कित्याक तिजो पूत जो जावन आसा देव तिजो पूत म्हणजे मनीस जावन येयलो तो आता आख्या मनशाची कुडाची तारण करपाचो आसलो तो खुर्सार वचोन आमचे बसत मरण आमकां साल्वार करपाक आसलो आणि तो आता मोरयेचो पासून आता आत्मो तो ती साल्वार करपाचो आसलो सगळ्या मनशाकोडाचो आणि भाव भयणीनो आता मोरी ते गीत करता मोरीचे तुस गीत म्हणल्यार म्हजें मन म्हजे जीव सोरेस्पराक वाकाणटा म्हज्या देवा म्हज्या तारणा खातीर म्हजो आत्मो मुरगोडटा आणि भाव भयणीनो खरेपणी आयज आमी मोरये भाशेन जेन्ना ही उतरां उलयता आमी जाणो की देवान जेजू वरवीं आमचो आत्मो साल्वार केला आमी आतां एक नवी रोसना जाल्या आमचो आत्मो जेजू सारको जाला कित्याक जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं आमी नितोळ जाल्या आमी आतां आमच्या आत्म्यान जेजू सारकी जाल्या पूण आमचो जीव आमचें मन आमकां गरज पवित्र आत्म्याच्या आदारान मनाची नडसणणी करूंक आणि खरेपणी हें जे आमच्या आत्म्यान घडलां तें आमकां वापरूंक आमच्या मनाची नडसणी करूंक आमचें खरेंच जिवीत बदलूंक आयज आमी देवाक आर्गां वाखाणण्यान दिनवास दिवया मोरयेक आमी देवाक आर्गां दिवया मोरये खातीर आमी आर्गां दिवया पवित्र आत्म्या खातीर जेजूक खातीर आमी देवाक आमच्या बापाक आर्गां दिवया कित्याक जेजू वरवीं आमचें तारण जालां जेजू वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाल्या आणि आयज भाव भयणीनो आमच्या देवाक आमचो पाय म्हणून जाता आमचो सोरेस्पर म्हणून जाता कित्याक आमी जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं आयज आमी देवाची भुरगीं जाल्या भाव भयणीनो आयज ह्या दिसा आमी देवाक आर्गां वाखाणण्यान दिनवास दिवया आमी खरेपणी आमी मोरये भाशेन तुस गीत करुया आणि खरेपणी दिसान दीस जेन्ना आमी मागणें करता फकत आमी आर्गां वाखाणणी आनी दिनवासनीचे मागणें करया कित्याक देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यान आयज भाव भयणीनो हांव तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस सांगून येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.